आयज आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांगें हांगा जी नवी बिल्डींग केल्ली आसा. इट इज वर्थ अरावंड 15 crores. बरें सुंदर अशें काम केल्लें आसा. थोडेशे प्रॉब्लम्स आतां आसा ते हांव परत एक फावटी बरयतलो. आमकां एक म्हणजे स्ट्रेंथूय पळोवपाक जाय. अदरवायज द वर्क इट इज बरे तरेन काम केल्लें आसा. म्हाका खबर ना स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डींग. ताजेर आमी परत पळयतले, एक्सपर्टाक आपयल्ले आसा. ओनली थिंग इज ही एक वेवस्था जातकच आमकां हांगा जी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा नेत्रावळी तुमी साळगिणींतल्यानसून पेशंट येवपाक शकतात, विच इज एट अ डिस्टन्स ऑफ 50 kilometers कळ्ळें न्ही. सो द लॉंगेस्ट डिस्टन्स दॅट दिस PHC वील सर्व इज एट अ डिस्टन्स ऑफ 50, दॅट इज साळगिणी. बाकीचे आसा 30 किलोमिटरा वयल्यान नेत्रावळी, वाळ, फाटी, उगें ह्या सगळ्या एरियेंतले पेशंट्स हांगा येतले. पॉप्युलेशन इज अरावंड दिस वील सर्व पॉप्युलेशन ऑफ अरावंड कितले 25,000 पॉप्युलेशन. और आमची हें कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी चड आसा सर. बट मलकर्णी आनी मलकर्णी अनदर केपें सायड. पडटा. हय, पूण तरी आसतना हांगा 5 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी आसा. अँड पॉप्युलेशन इज नॉट लेस दॅन 35,000. म्हणजे पॉप्युलेशन आसा ते आमकां वोटर्सच आसात ते आमचे 22,000 आसा. आनी आमी हें म्हणटा तेन्ना बिलो दी एज ऑफ 18 ते हें आसा न्ही खूब. सो म्हाका दिसता की 35,000 पॉप्युलेशनाक कॅटर करपाचें PHC आसा. आमचे कडेन RMD आसा, आमचे कडेन सब हेल्थ सेंटर किंवा आमचे सब सेंटर्स आसा. हातूंतल्यान जे कितें सोर्सींग जाता पळय, डॉक्टर्स धाडटात किंवा बाकीचे सगळे गांवांनी वतात ते हांगच्यानूच वतात. म्हणजे आतां पर्यंत आमी मॅनेज करताली एक पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग आशिल्ली, तातूंत भितर करताले प्रायमरी हेल्थ सेंटर. ताचे नंतर थोडेशें एक्सटेंशन केल्लें आनी आतां ही परिपूर्ण अशी बिल्डींग हांगा म्हणजे एक ताका ग्रावंड अंडरग्रावंड आसा, दुसरी फर्स्ट ग्रावंड आनी मागीर फर्स्ट फ्लोर आनी ताजे वयर कवरींग आसा. म्हणजे सगळे युनिट्स आसात, AC युनिट, डक्ट हे सगळे वयर घाल्ले आसात. ताका तशें हें ना. म्हणूनच वॉट इज द टोटल एरिया 2,650. 2,650 square meters of area is covered under this. हातून भितर 12 बेड्स आसतल्यो फॉर मेल वार्ड. 2 मेल वार्ड आसात, 2 म्हणजे 6 पेशंटाचे 2 मेल वार्ड. तशेंच तातूंत भितर 2 फिमेल वार्ड आसा, 6 वारा म्हणजे एकूण 24 बेड्स हांगा आसतल्योच. ताचे शिवाय आमी पळयतले की हांगा किडनी डायलिसीस बी आसा पळय न्ही, ते युनिट हाडपाक ताका प्रोविजन सद्याक तातूंत भितर ना. आनी एक्सरे टेक्निशियन करपा खातीर वी मे युटिलायज आमी एखादे वेळ ज्यो ओल्ड बिल्डींग आसात तातूंतल्यान आमी सद्याक मॅनेज करतले, कारण ताका एक स्पेशल अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकल जावं AC डक्ट हें सगळें करपाचें आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आनीक 3 म्हयन्यां भितर हें काम कंप्लीट जावपाक जाय. हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की काम पूर्ण जावं न्ही, हरिडली वचपाक जायना. म्हणून आमी ते वेवस्थीत काम जाले नंतरच ताचे आनीक सगळ्यो जे युनिट्स आसात ते इन्स्टॉल जाले नंतरच आमी करतले. आमकां खबर आसा की हांगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर हातूंत भितर जे आमचे गायनेक आसात, डॉक्टर्स आसात, स्पेशलिस्ट आसात, ते म्हयन्याक आठवड्यांतल्यान 2 फावटी येतात. म्हयन्याक 2 बट डिलिव्हरीज आर हॅपनिंग. आमचे हांगचे जे डॉक्टर्स आसात, नर्सीस आसात, ते डिलिव्हरीज हांगा केन्ना केन्नाय जातात. व्हेरी रेअरली डिलिव्हरीज म्हणजे पयलीं खूब डिलिव्हरीज जाताले हांगा. आतां सद्याक गायनेक ना, स्पेशलायज डॉक्टर्स ना. पीपल डोंट प्रिफर टू बी हियर. बाकीचे सेफ्टी सगळे आमचे डॉक्टर्स आसात. आमचे बरोबर आहा ममता काकोडकर, डॉक्टर ममता काकोडकर, हू इज अ हेल्थ ऑफिसर. ऑल दी डॉक्टर्स आमचे GSIDCन हें काम बरे भशेन तांच्या देखरेखे खातीर केल्लें आसा. आमचे जोशी GSIDCचे जनरल मॅनेजरूय हांगा आसात, तांणी इन्स्पेक्ट केल्लें आसा. सो दीस इज अ inspection just to find out what are the things needed and whether the work is done is of the quality. हे सगळे एक्सेस करपा खातीर आयिल्ले आसात. नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन्स आर बीन पास्ड ऑन टू द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट. सो बाकीचे गजाली आसा, हे क्लिनींग बी फास्ट जातलें. सो वॉट इज द डेट दॅट यू वूड प्रिफर? Sir, our lookout is by end of November.
only one tender is floated, that is the interiors. So it will take another 3 months for floating, getting the work done after floating. So tentatively we are looking at a date of end of August. सो आमी हें म्हणपाक येता की आमी 1 डिसेंबराक टार्गेट घेवन वतात हाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय अकॉर्डिंगली यू सी वॉट एवर इज टू बी डन.